सर जे मायकल ओबाचे जे हे घातलें आहा की तेंची हॉटेलां जी इलिगल आहा ती डेमोलिश करची म्हणून विश्वजीत राणान हाचेर तुमचें मत कितें? कितें इलिगल जे आसा ते डिमॉलिश जातलें ना, तेजेर आनी उलोवपाचें कितें? कायद्या प्रमाणे जावं ना कितें? सर अशेंच जर बाकीच्या मंत्र्यांकडे एमएलएची जर इलिगलिटीज आसा तेजेर एक्शन जावची अशें दिसता तुमकां? आमदार जेन्ना आमदार आसता न्हू तेणें सदांच लिगल रावंक जाय. लिगल रावल्यार असलें काय घडना केन्ना. आमचो धंदो जितले आसा तितले सगळे लिगल आसा. यू डोंट डू इलिगल देन यू आर इन दीस एम्बेरेसिंग सिच्युएशन. इफ यू आर स्टे विदिन द लॉ देर इज नो प्रॉब्लेम नो. तेन्ना कोणाचोच भंय ना. कोण येतलो मोडटलो सांपडटलो. तूं साफ रावल्यार काय प्रश्न येना. म्हाका दिसना तूं म्हाका कितें विचारूंक शकता. जे कायद्यान आसा तें जातलें ना. पर्सनली टार्गेट केल्लें वयता अशें दिसता. पर्सनली टार्गेट म्हणजे काय कित्याक अशें खूब जाण उलयतात सोशल मिडियाचेर चर्चा जाल्ला की सोशल मिडियाचेर खूब कितें चल्लां. दॅट डजंट मीन इट इज रियल. लोक अशें म्हणटात पयलीं जेन्ना मायकल लोबो सगळ्यांक पर्सनली टार्गेट करता तेन्ना तुमी विचारूंक ना मरे प्रेसवाल्यांनी. तेन्ना विचारपाचें न्हू कित्याक टार्गेट करता. तुमी म्हाका विचारता तो ताका टार्गेट करता. तो आतां विक्टम जालो तर जेन्ना तो विक्टमायज करतालो लोकांक तेन्ना विचारूंक ना कोणाक.